कुर्टी ते बेतोडा बायपास रस्तो सध्या येरादारी करप्यांक धोक्याचो थारला। पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याच्या कामांचो वायट दर्जो परतून एक फावट मुखार आयला। समाज वावुरपी संदीप पारकरान चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला। तशेंच पावसाच्या मुखेल उदकाचो प्रवाह आडायला असोय आरोप केला। ताका लागून पावसाळ्यांत लोकांच्या सुरक्षेविशीं धोको निर्माण कसो जाला, पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो रिपोर्ट। आज आमी सहकारी पेट्रोल पंपाचे मातशे 100 मिटर फुडें आसा। कालूच म्हाज्या नदरेक हें काम येयलें, हांव हांगासरल्यान पास आउट जातालो। पळयत जाल्यार हांगा रस्तो खेतलेलो आसा आनी वर्क इन प्रोग्रेस मारलेलो आसा। गाडी हांवें पार्क केली, हांव येवन पळयलें, पळयत जाल्यार हांगा रिटेनिंग वॉल जी बांदल्या पळय न्ही, ती 1.2 मिटर रिटेनिंग वॉल तेंच्यांनी कॉन्क्रिटाची बांदलेली आसा। आनी बाकीचें बांदकाम केलां पळय न्ही, तें पुणचें बांदकाम चिऱ्यांनी केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरान। एक्चुअली तें थंय कॉन्क्रीट यूज करपा जाय, कित्याक ह्या ज्या दोंगरावयल्यान जो फ्लो येता पळय न्ही, तो फ्लो इतलो पावरफूल आसता की सद्या दोंगराचें उदक हांगासरल्यान पास जाता। हांगा गटर नाशिल्ल्या कारणान तांकां कलवट ना। आतां तेंच्यांनी 1,000 mm पायपलायन घातल्या आनी सेम हांगासरल्यान तें उदक वयता। पण चिऱ्याचें बांदकाम आशिल्ल्या कारणान हांगा केन्नाय गाडी हांगा खेचोंक शकता। ऑलरेडी रस्तो हांगा खेचलेलो आसा, तुमी पळयता सर क्रॅक्स, हांगा क्रॅक्स आसा, 2-3 कडेन क्रॅक्स आसा, डेवलप जाल्ले आहा। मोठी जर लोडेड गाडी येयली जाल्यार ती डेफिनेटली खचतली आनी एक मोठो एक्सिडंट जावन कोणी मरण पावंक शकता। ताका लागून म्हाजी मागणी आसा इंजिनियरां कडेन की तेंच्यांनी येवन हांगा पळोवचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरान जें चिऱ्याचें बांदकाम केलां पळय न्ही, तें काडून ताका कॉन्क्रिटाचें बांदकाम करचें। आनी जर तेंगेलो हांगा पायपलायन आसा पोना जाल्यार ती पायपलायन हांगा क्लियर करची, कित्याक ती पुरवल्ली आसा। पयली गजाल कितें आसा, कॉन्ट्रॅक्टर माती घालता, फिलींग करता आनी तेजेर तार रोड करता। एक्चुअली माती फिलींग घालून तें बरें क्युरींग जावपा जाय, तेजेर रबल घालपा जाय आनी रबल घालून मागीर तेजेर तार रोड करपा जाय। पण आतां तशें जायना, खंय तरी पयशाची इनकम सोर्स म्हणजे मोठो करपा लागून ज्या जाग्यार 10 रुपया मेळटा थंय 20 रुपया कशें मेळचे, हे कॉन्ट्रॅक्टराचें आसता। पण हांव म्हणटा कितें, इंजिनियर कितें करता, इंजिनियराचें हांगा लक्ष आसपा, जर तेणें हांगा लेटरायट स्टोनाचेर जर बांदकाम केलां न्ही, तें ताका काडून तेंच्याकडल्यान तेणें कॉन्क्रिटाचें करून घेवपा जाय। हे लोकांच्या जिवाची खेळप न्ही हें। फाल्यां हें तर राती भितर खेचलें आनी उदकाचे हेजेर जर लोकांक कांय दिसलें ना न्ही, तर डायरेक्ट लोक भितर वयतले, कोण मरण पावंक शकता। आतां दिसा डोळ्या इतकें इल्लिगल हें काम जाता, म्हणल्यार बेशिस्तपणान काम जाता, जाल्यार हेजेर कोणाचीच नजर ना, प्रशासन कितें करता, कशें वेव्हार चलता? गजाल आहा की प्रत्येक गजाल आमकां हांगा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा सरकाराच्या दोळ्या मुखार हाडची पडटा, तरी कामां जायना, फाटल्यान लागचें पडटा। एक्चुअली हें कशें आसता, जेन्ना बील पासींग करपाचें आसा पळय न्ही, तेन्ना इंजिनियर येता सायटीचेर, तेन्ना तेणें जर लेटरायट काम केलां न्ही, जाल्यार तें काडपा जाय न्ही ताका, कॉन्ट्रिटाचें करून घेया। कित्याक बिल पास करता इंजिनियर कांय सायटीर येनात, येवपाकूच जाय, येना अशें दिसता म्हाका। कित्याक हें जें काम चलना पळय न्ही, तें पळयत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कोण सायटीर येना, ऑफिसान बसूनच तेंगेली बिलां सँक्शन जाता। ह्या रस्त्यान हांव म्हणजे रोजचेच येवप वचप आसा। ह्या रस्त्यार जी अडगळ तयार करून जी दवरली आहा तेजो आमी सदींच सामनो करता। आतां जशें तुमी संदीप पारकरान सांगलें तशें ह्यो जो फोंडकूल हें मारून दवरला, हांगा अपघाताचे इतले अत्यंत वायट अशी परिस्थिती आसा की केन्नाय हांगा अपघात जावंक शकता अशेंच चित्र आहा। आनी त्याच बरोबर फाटले फावट हे रिटेनिंग वॉल हांगासर कोसळ्ळेली तेन्ना रस्त्या वयल्यान सारकें केदें व्हडलो फ्लो गेल्लो उदकाचो, लोट वता आसलो, गाडी हांगासून हाकूंक मेळनासली। सरकाराक हें सगळें खबर आहा, पोरूं जाल्ले परिस्थिती ही जर सरकाराच्या लक्षात येवंक ना जर जायत जाल्यार हें दुर्दैव म्हणपाचें। तुमी पोरूं जाल्ली परिस्थिती जर पळयला जर जाय जाल्यार अवनू हे अशे पद्दतीचें काम आसूंक जायनासलें। हांगासर हें पक्कें काम आसूंक जाय आसलें, कारण सकयल जी रिटर्निंग वॉल आहा ती व्हडली वॉल आहा आनी ती जर कोसळ्ळी जर जाय जाल्यार अख्खो रस्तो वयतलो हो। आनी एखादी जर मोठी गाडी येता आनी ट्रान्सपोर्ट व्हडलो 10-15 टायरांचे गाडयांचे हांगासून वाहतूक आसता, हेवी जेन्ना गाडी वयता तेन्ना तेजो एक वायब्रेशन जाता, त्या वायब्रेशना बरोबर जर माती जर ठिसूळ आसा जाल्यार तुमची खचकन वचूंक शकता। हे सगळे परिस्थिती लक्षात घेवन इंजिनियरांनी हांगासर पक्कें काम करूंक जाय आसलें, तें केल्लें दिसना हांगा। म्हणूनच हांगासर इतली व्हडली डेंजर परिस्थिती आहा।